नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. हडफड्या बीच बाय रोमियो लेन क्लबाक भिरांकूळ उजो, 25 जाणांक मरण, 5 जाण जखमी. जखमींची भलायकी स्थिर, 4 व्यवस्थापकांक केल्यात अटक. हडफड्या बीच बाय रोमियो लेन ह्या क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक आयले दुखेस्त मरण. क्लबाक मातये बरवण करपाची दिल्ली नोटीस, तरी कित्याक जावंक ना कारवाय. हे सगळें जालां हफ्त्यांक लागून विरोधकांनी केलो आरोप. हडफड्या जाल्ल्या जीवघेणे घडणुकेत सरपंचाक चवकशे खातीर पुलिसांनी ताब्यात घेतिल्ल्यान थळाव्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर घालो घेराव. फक्त सरपंचाकच कित्याक? वाठारांतल्या पीआयचेरय करात चवकशी, मागतात थळावे. वेंचणूक पावल्या माथ्यार, मात विरोधकांच्या आघाडीचेर अजून आसा सस्पेन्स. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा कडल्यान कसलोच मेळूंक ना प्रतिसाद, सांगता काँग्रेस फुडारी. बेतोड्या वाठारांतल्या नाल्यांत सोडला उद्देगीक वसणुकेंतले प्रक्रिया करून आशिल्ले केमिकल वेस्ट. नाल्याचें उदक जालां काळें. पंचायत तशेंच प्रदूषण नियंत्रण मंडळान करची कारवाय, थळाव्यांची मागणी. ओमकार हत्तीन तोरसे शेटयेवाड्या वयल्या बागायतीचे व्हडा प्रमाणात केले लुकसाण. रान खात्याच्या अपेसाक लागून थळाव्यांनी उक्तायली तिडक. आता पळयात खबरो विस्तारान. हडफड्या बीच बाय रोमियो लेन क्लबाक भिरांकूळ उजो लागलो. ह्या उज्यात 25 जाणांक मरण आयले, जाल्यार 5 जाण जखमी जाल्यात. जखमी जाल्ल्यांचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात. मंगळारा मेरेन जखमींक डिस्चार्ज दितले, अशें भलायकी खात्याचे सचिव यतींद्र मरळकर हांणी माहिती दिली. तशेंच ह्या प्रकरणात 4 व्यवस्थापकांक अटक केल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हडफडेच्या बीच बाय रोमियो लेन क्लबात शेनवारा पार्टी चालू आसतना फ्लेअर गनाचो वापर केल्ल्यान छप्पराक उजो लागलो. छप्पर लाकडाचे आशिल्ल्यान उज्यान बरोच पेट घेतलो. ह्या उज्यात वट्ट 25 जाणांक मरण आयले, जाल्यार 5 जाण जखमी जाल्यात. 2 जाण लासले, जाल्यार 23 जाणांक घुस्मटून मरण आयले. हातूंत 3 बायलांचो आस्पाव आसा, तशेंच 4 पर्यटक आशिल्ल्याचें कळटा. मरण पाविल्ल्या मदल्या 6 जाणांची वळख आतांमेरेन पटल्या. जखमी आशिल्ले 5 जाण सध्या जीएमसीत उपचार घेतात. 4 चले जाल्यार एकले चलयेचो आस्पाव आसा. ह्या 5 जाणांक मंगळार मेरेन डिस्चार्ज दितले, अशें भलायकी खात्याचे सचिव यतींद्र मरळकरान माहिती दिली. Only one girl is there who is having something 28% injury. Okay, the rest are they are in better condition. Only seriously. Injured means one girl is there, okay, who is 20 years old, and but she is also recovering. It is not that she is not recovering; she is also recovering, and our efforts are that to make them fully recover, okay, so that they can go home very fast. So how many boys? How many percent you said? Total 5 people are there. How many boys and how many girls? So 4 boys are there and 1 girl is there who is 20 years old. Okay. So altogether 5 patients are there who are admitted for one injury in GMC. So girl is Only injured. injury? Only Only one injury. So Only one injury. Yeah, mostly it is in the range of 12%. 12%. Yeah, one is 29%. That girl is little higher side, 29%. Yeah, but they are monitoring. And the death figure how many? Altogether 25. It is already reported. Okay. Correct. Yes. Identify, I think 6 are identified, okay, but the remaining also will be identified. Families are coming, okay. So most probably, I think by tomorrow all will be identified. Identification why? The be injured way. How injured they are there, no? So they can speak, no? So out of 25, 6 are identified. Yeah, 6 are identified. मजगती हे घडणुकेची माहिती मेळ्ळे उपरांत राज्यपाल कुसापती अशोक गजपती राजून तशेंच पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन जीएमसीत वचून जखमी जाल्ल्यांची भेट घेतली. हे घडणुकेची योग्य चवकशी करची पडटली, तशेंच संबंधीत धनिया आड एफआयआर दाखल करचो पडटलो. गोंया खातीर पर्यटन म्हत्वाचो आशिल्ल्यान सगळ्यांनी सुरक्षेचे नेम पाळपाक जाय, अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. Life has no value. You can't value life. You can't value, it's valueless. You can't value life. That's the main thing here.
Anyway, we pray that they will recover fast and get back to this. Such a unfortunate incident, not recurrent. Sir, it is a big setback in the state of Goa, especially for the tourism sector. What you like to say about it? You see, such type of incident is a big setback anywhere, leave alone Goa. But if you are able to put your mechanisms in place again, confidence will slowly rebuild. I think we have to look to the future, how to correct it, how to go ahead. None of us can get back lost life. The incident which happened for a certain destination like Goa. काल रातच्यान जो एपिसोड जाला तातूंत 25 जण टुरिस्ट आणि स्टाफ त्या जाग्याचो ना जालो आणि द वे इट हॅज हॅपन्ड इज व्हेरी ट्रॅजिक टू नॉट इवन can't even put the words together म्हणटाचे तातूंतल्यान सरकारान मुख्यमंत्र्यान इमिडिएटली जे जाय ते एक्शन घेवन द ambulances and fire brigade were immediately pressed into action. A lot of things were moving throughout the night and we were continuously monitoring the situation. एक म्हणल्यार हाजेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा in these type of things. On basically an FIR has to be lodged immediately on this type of places which do not find themselves accountable. हे घडणुके उपरांत बीच बाय रोमियो लेन ह्या क्लबाचो धनी सौरभ लुत्रा आड FIR नोंद केला. तशेंच आता मेरेन ह्या प्रकरणात 4 व्यवस्थापकांक अटक केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शेनवारा हडफड्या वाठारांत भिरांकूळ घडणुकेत 25 जाणांक लासून मरण आयलें, जाल्यार 5 जाण जखमी जाल्यात. हे घडणुके उपरांत लोकांनी खर तिडक उक्तायल्या, तशेंच सरकाराच्या नांवान लेगीत बोटां मोडल्या. हे क्लब मातये बरवण करपाक सुमार 1 वर्सा पयलीं नोटीस जारी केल्ली, तरी अजून मेरेन क्लब कशें उबें आसा. हे सगळें जालां हफ्त्यांक लागून. कायदो गेलो खंय? सरकाराच्या आशिर्वादान ही भिरांकूळ घडणूक घडल्या असो सणसणीत आरोप विरोधकांनी करत सरकाराक धारेर धरला. पळयात. वो कसलो क्वालिफाईड ऑफिसर टू डू इन्व्हेस्टिगेशन. वयल्यान सकलपर्यंत चोर कितें परिस्थिती रे. पळया रे तुमी वचून त्या फॅमिलीक मेळा रे. बीजेपी सरकार हाय द वे देयर इज नो कंट्रोल. द गव्हर्नमेंट हॅज टू रिझाइन और हॅज टू बी डिसमिस्ड. लायसन नसताना हिंगा हे चलता. This government has the blessings, is giving the blessings to these illegalities. तांच्या लायफाक काय व्हॅल्यू ना. फॅमिलीक सांगता मोरगा भायर रावा मरे आनी पळया तांची परिस्थिती आनी मागीर डिफेंड करात. लज नाशिल्ल्या बेकारी सरकाराक. गोंयच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाका एकूय दीस त्या कदेलाचेर बसपाचो अधिकार ना. दिस इज द रिझन why I said that I am ashamed to be an MLA of Goa. हडफडे ब्रिज बाय रोमियो लेन क्लबाक शेनवारा मध्यराती भिरांकूळ उजो लागलो. या उज्यात 25 जाणांक लासून मरण आयले, जाल्यार 5 जाण गंभीर जखमी जाल्यात. ही कळंगूटची घाण हडफड्या हाडून दवरल्या. या क्लबाक सुमार 1 वर्स जाले नोटीस जारी करून, तरी उक्ते कशे. घडणूक थळार सदानंद शेट तानावडेकर कित्याक ताच्या खासगी फोटोग्राफरा वांगडा धाडटात. भितर इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी आसपाक जाय, थंय भाजपाचे ऑफिसर कितें करता. सरकार कितें लिपोवपाचो यत्न करता. लोकांची सुरक्षा गोंयांत खंयच्याच पावंड्यार ना. या क्लबाक लायसन नासले जाल्यार पयलींच कित्याक कारवाय जावंक ना. मागीर कळ्ळें कशें काय कोणाच्या मरणाचीच वाट पळयताले. गोंय खरेंच सगळ्यांक फ्री फॉर ऑल जाला. सरकारान ओनर आनी मॅनेजमेंटाचेर FIR नोंद केला खरी, पूण संबंदीत अधिकाऱ्यांचे कितें हाचेर सरकारान गंभीरतायेन आनी खोलायेन चवकशी करची, ना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान कदेल सोडची. अश्यो आतां आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया विरोधकांनी करत खर तिडक उक्तायला. सगळे पाड घातले तुम्ही कालागुटाचे हिंगा. बीजेपी सरकार हाय लायसन नसताना हिंगा हे चलता. कोण हिंगा पडलेले ना. फक्त सगळे आनीक बी आसा ब्रीफ केसिंग आणि हफ्ते हे सगळे उभे रावल्या. आनीक बी आसा हांगासर खूप आसा. हे फकत येणीन कालांगूटची घाण असलेली ती हाडून हारपोराक दवरल्या. लोकांचे येणीन सगळे पाड घालून दवरला बीजेपी सरकारान. बीजेपी सरकाराचो हाका हात आसा. आणि जो आमचो आता बीजेपीचो लिडर भितर गेला ताणे सांगचे की हो क्लब कसो उबो आसा. 1 वर्स जालें क्लबाक डेमोलिशन नोटीस आहा. जरी तर आमी गोंयकार बारीकशे कितें केले जाल्यार आमकां 2 दिसांनी ते नोटीस काडटा, मोडून घालता तुजे. हांकां कित्याक हात लागोना.
पूण तनावडे येता सारको आपल्या भाटान बिटान आयिल्ल्या भशेन आनी वयल्यान प्रायवेट फोटोग्राफर घेवन ते कितें फोटो ऑप चल्ला हा काय रील काडपाक गेला भितर एक तर तुम्ही परमिशन नासतना क्लब चलयता तुम्ही डिमॉलिशन ऑर्डर आसा तो आतां म्हजें घर म्हणून गोंयभर भोंवता मरे आनी हांगा तुज्या स्वताच्या पंचायतीन जेन्ना डिमॉलिशन ऑर्डर काडिल्ले ते तुवें कित्याक डिमॉलिश केलें ना कित्याक तो खोसला म्हणून Goa deserves better than this circus of incompetence. The government has lost every shred of a moral mandate. They are mushrooming and पुलिसांक खबर आसा कित्याक पुलीस हे हफ्तो घेताय आनी हफ्ते सगळे सरकारा वयता हे सगळे इलिगॅलिटीज दिस इज द गोवा टुरिझम वॉट गोवा टुरिझम टॉक्स अबाउट किलिंग पीपल हियर विदाउट प्रॉपर सेफ्टी नॉर्म्स इफ यू हॅव अ क्लब यू हॅव टू adhere by the law. So today is this government following this practice and why are they mushrooming? Are सरकार हेजा पयला आसू ना इतले illegalities. This is all the government's आशीर्वाद on all these people. This government has the blessings, is giving the blessings to these illegalities. That is why all these things are happening. हे जे क्लबा चल्ल्या तांचे कडल्यान एक्सटॉर्शन जाता आनी तांकां जाय तें करूंक दिता ही परिस्थिती सरकार डिनाय करूंक शकना ना स्पश्टीकरणूय दिवंक शकना पूण खंयच सरकार ह्या गोष्टीचेर भाश्य कित्याक करना आज पूर्ण जे हें घडलां गोंयांत आज ज्या तरेन हें जे इन्सिडंट घडलो ताका चीफ मिनिस्टर आनी भारतीय जनता पार्टीचो सरकार 100% जबाबदार आसा आज कितली तुमी क्रोकोडायल टियर्स काडात लोकल MLA-कोय खबर नाशिल्लें कितें आसता तें थंय हो क्लबाचो लोकल MLA मात्तूय खबर ना पंचायती तुमचो आसा तांकांय खबर ना सो देर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन ऑल दीस कित्याक सरकाराचो एकूय मंत्री हांगा अजून येवना डज BJP गव्हर्मेंट एज आन्सर टू दीस क्रोकोडायल टियर्स काडटा ते सायटीर गेल्या आनी मागीर 8 दिसांनी सेटींग करपाक त्या ओनर्सांक वाटोवपाक लर्न अंडरस्टँड दीस गव्हर्मेंट हॅज बिकम करप्ट वयल्यान सकल पर्यंत करप्शन आसा म्हणून ही परिस्थिती जाली आनी कांयच फरक पडना भितर सी आय टेल यू गव्हर्मेंट हॅज सेड दॅट वी हॅव रजिस्टर्ड एन FIR ओनर आनी मॅनेजमेंट वॉट अबाउट द ऑथॉरिटीज what about the sarpanch who granted license what about the secretary who signed that license what about the panchayat body which has signed that license what about pollution control board health आनी कोण खंयचे आसा तांकां सगळ्यांचेर FIR रजिस्टर कर दे आर लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड सध्या गोंयांत ज्या तरेन गव्हर्नन्स कॉलेप्स जाला आनी कालचो आरपोराचो इन्सिडंट पळयलो जाल्यार गोंयच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाका एकूय दीस त्या कदेलाचेर बसपाचो अधिकार ना काल जो इन्सिडंट जाला हो अवॉइड करपाक शकताले इज अ क्रिमिनल कॉलेप्स ऑफ सेफ्टी अँड गव्हर्नन्स स्वताक पयस घेवन हफ्ते घेवन समज तरी असली करपा दिताय वेन डेमोलिशन ऑर्डर वॉज देर हांव इट चार्ज द गव्हर्मेंट कोण आमदार थिंगा मायकल लोबो आसलो आमदार मायकल लोबो ऑल्सो हॅज टू आन्सर दीस तुगे मतदार संघा समज इतली इलिगल चलता यू हॅव टू आन्सर ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV हडफड्या बीच बाय रोमियो लेन क्लबाक भिरांकूळ उजो लागिल्ल्यान 25 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 5 जाण गंभीर जखमी जाल्ल्याचें मुखार आयलां ह्या संदर्भात पुलिसांनी थळावो सरपंच रोशन रेडकर हाका चवकशे खातीर आपयल्ल्यान तिडकल्ल्या थळाव्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर घेराव घालो तशेंच वाठारांतल्या PIचेर लेगीत चवकशी करपाची मागणी केली हडफड्या ब्रिज बाय रोमियो लेन क्लबाक भिरांकूळ उजो लागिल्ल्यान 25 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 5 जाण गंभीर जखमी जाल्ल्याचें मुखार आयलां ह्या संदर्भात पुलिसांनी थळावो सरपंच रोशन रेडकर हाका चवकशे खातीर आपयल्ल्यान तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर घेराव घातलो चवकशे खातीर ताका एकल्याकच कित्याक हातूंत आशिल्ल्या सगळ्यांक चवकशे खातीर कित्याक हाडूंक ना सरपंचान त्या क्लबाक स्टे हाडून लायसन रद्द करून लेगीत तरी ते बेकायदेशीरपणान चलता जाल्यार ताका पुलीस जबाबदार आसा सरपंच न्हू सरपंचाक हाडून बसोवच्या पयलीं PI हाडून बसयात ताजेर कारवाय करात अशी मागणी आता थळाव्यांनी केल्या ही खंय रातची जी घटना घडली खरेंच दुखद घटना आसा आनी जसो आमच्या सरपंच रोशनान सांगलें आडफोडच्या रोशनान सांगला की आपणे तेजे डिमॉलिशन नोटीस काडलेली आनी ताणें स्टे हाडल्या जेन्ना स्टे हाडटा पळय डायरेक्टर ऑफ पंचायत थंयसर पयलीं विजीट करची आसता आनी मागीर स्टे दिवची आसता म्हाका दिसता तेंच्यांनी डायरेक्टली ताका स्टे दिल्ली आसा हातून सरपंचाची खंय चूक जाता कितें अरे ताका आतां क्वेश्चनिंगाक हाडपाची हांगासर जावं ताका कितें हाडला तें म्हाका दिसता रोशना बरोबर सगल्या ऑथॉरिटीजांक हांगा हाडूंक जाय आशिल्लें ते ताका रिस्पॉन्सिबल आसा पळय ते
रोशनाक एकट्याकूच कित्याक हाडला ताजे वयर जितले जितले अथॉरिटीज आसा पळय सगळ्यांक हाडूंक जाय आशिल्लें हांगासर. खरें म्हणजे आतां रोशनाक कित्याक हाडला तोच खबर ना, कसलें क्वेश्चन करपाक कितें क्वेश्चन करपाक. खरो म्हणजे पयलीं म्हाका दिसता त्या जेजो हे पळय आसा क्लबाचो ओनर आसा पळय ताका पयलीं हाडपाक जाय आसलो न्हू. ताका काय अजून हाडलेलो म्हाका तरी दिसना, आमकां तरी कोणाक दिसना. आमी कित्याक हाडला की ताका कित्याक हाडला आनी कित्याक दवरला हें अजून पर्यंत आमकां पीआयनी सांगना आनी कोणी सांगना. पीआयन फक्त सांगला आमकां भायर तुमी रावा. अच्छा. कित्याक ताका आमी क्वेश्चन करता आतां कसलें क्वेश्चन कितें क्वेश्चन ते तो पीआय सर जाणा आनी रोशन बाब जाणा. रोशन भायर येयल्या उपरांत फुडें कितें आसा पळय तें आमकां कळटलें किंवा पीआय सर तरी कोणा कडेन तरी सांगून धाडटलो कितें जालां कितें ना पळय. अशें म्हणून आमी आतां सगळे लोक आख्खो वाड्या वयलो लोक गांवचो लोक किंवा लेबर कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सींतले जे कोण आसा तेजे बरें मागपी आनी जो कितें इन्सिडंट जाला ताका सपोर्ट करपी म्हणजे तशें जावंक जायना इन फ्युचर म्हणून सगळे येयल्ले आसा. Where is the warrant that has been given to him that this is your violation? He's come to his family members at home. Today is a Sunday, by the way, please understand. The court is closed. On the day of Sunday, who is that personality that has probably recommended his name? We don't know. We cannot blame anybody. But we see that time pass kaso teka afoila marenga police station. Will Roshan Redkar's arrest solve and bring the people's lives back again over there, those 25 people who died yesterday? No. जस्ट इमॅजीन आमचो एकलो गोंयकार तरी मेलोलो थंय जाल्यार कितें जावपाचें. हे आमी आमचें आहा पळय तें आंदोलन इट वूड हॅव बीन टोटली डिफरंट. इट वूड हॅव बीन टोटली डिफरंट. वी आर आस्किंग वाय इज आवर सरपंच arrested? If he is not arrested, please release him with immediate effect. Otherwise, we will have to go back to the media and ask for help. That exactly time say now, stay haडले. So, जेन्ना stay सरपंच revoke करता license and your higher authorities are giving the stay on that, what the सरपंच is supposed to do? This is what I want to ask the police. When the stay is given and the license is revoked, okay, it is running illegally. So it is the police's duty first of all. बाबा तुजे कडेन सगळे फायर आसा हें आसा तें आसा तें पुलिसांनी चॅक करचें आसता. एम आय रायट? सो हे आतां सरपंचाक हाडून हांगा बसोवचे भाशेक पीआयक विचारा न्हू, पीआयचेरूय इन्क्वायरी जावपाक जाय. आतां पासून तरी म्हाका दिसना पीआयचेर कितें इन्क्वायरी जाल्यार हांव ताचे कडेन कितेंच कोणें मिडियान जावं लोकांक जावं कोणी कितें विचारलां म्हणून. सो दे शूड आस्क हिम बिकॉज ही टू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. सो हांव मागता आमच्या एसपी साहेबा लागीं बाबा तुजो ऑफिसर आहा ताजे कडेन इन्क्वायरी कर. तुजे पुलीस पेट्रोलिंगाक दिसभर भोंवत आसता, सगळ्या क्लबांनी भोंवत आसता, तांकां विचारा तुमी. जो कितें दिला केला पळय ते सगळ्या वॉर्ड मेंबरांक खबर आसा आनी तेज्याच हिशोबान जाला तो. आनी जो पळय तो लायसन दिला पळय तो आमी डिमोशन करण्या फुडें आमी ताका हें केल्लें पळय तेन्ना तेणी स्टे हाडली म्हणून तो उरलो. तेजेर आमी प्रोसिजर केल्लो. आतां तेजे 17 तारखेर हियरींग आसा डायरेक्टर. आनी एक सांगता तुमकां, हो जो लायसन आसा पळय हो आतां दिवंक ना. तो लास्ट म्हाका दिसता 15 वर्सां तरी लायसन चालू आसा तो. सो हांवें तो कंटिन्युएशन केला. आतां हो बश आहा पळय तो कोसला आहा पळय तेजो लायसन तो ओनर त्या प्रॉपर्टीचो आनी तो लीज करतालो. सो एवरी टायम तो कोण दुसऱ्या दितालो ताका कोण हाडूंक शकना. ते आपल्या कोणाक मेळ्ळो ताका दिलो. सो तोच लायसन कॅरी फॉर्ड जातालो आनी ताका हांवें रिन्युअल दिला. आनी जेन्ना म्हाका ताका लायसन कन्स्ट्रक्शन लायसन ना, हांव सरपंच जो लायसन कॅन्सील करपी डेमोलेशन काडपी हांव पळय मरे. सो तेंच्यांनी आतां चिंतचें कितें पळय तें. तो इनलिगल बिझनेस करता म्हणून पसून ताका लेटर केला स्पेशल की तूं इनलिगल बिझनेस करता तो स्टॉप कर म्हणून. जाल्यार लिगली कायदेशीर आमी एक्शन घेतलें म्हणून हे पसून ताका लेटर दिला. आतां कितें आहा ताका सगळी दुसरी डिपार्टमेंटाय लागता. सो पंचायतूच लागना न्हू. सो आमी आमचो कितें आहा तो कायदो प्रोसिजर केल्लो आहा एज फार एज. आतां कितें हांव जर फॉल्टी आसलो हांव देवन हांगा बसपाचो कित्याक म्हाका नाका. कितें पळय आयज पात्रांव कोणाची फॅमिली काबार जाल्या. आमी तसले मनीस न्हू. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बेतोड्या वाठारांतल्या नाल्यांत उद्देगीक वचणुकीतली प्रक्रिया करून आशिल्ले कॅमिकल वेस्ट सोडला. हाका लागून नाल्याचें उदक काळें जालां. हाचो थळाव्यांक त्रास सोंसचो पडटा. एका वेळार हे नाल्याचें उदक शेतां पिकोवपाक वापरताले खंय. मात आतां ह्या नाल्यांत कॅमिकल वेस्ट तशेंच सगळ्या प्रकारचो कोयर उडयल्लो दिश्टी पडटा. देखून थळावी पंचायत आनी गोंय प्रदूशण नियंत्रण मंडळान हे विशीं कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. एका वेळार नितळ आशिल्ल्या बेतोडा वाठारांतल्या नाल्याची सामकीच वायट स्थिती जाल्या. 20 वर्सां फाटीं ह्या नाल्याचें उदक गांवांतले लोक शेत पिकोवपाक वापरताले. तशेंच हे उदक न्हावपाक, कपडे धुवपाक वापरताले अशें थळावे सांगतात. हो नालो बेतोडा उद्देगीक वचणुकेंतल्यान सुरू जावन फोंडें शारांतल्यान व्हांवून जुवारी न्हंयक मेळटा. सध्या ह्या नाल्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या.
नाल्यात उद्देगीक वसणुकीतले प्रक्रिया करून नाशिल्ले केमिकल वेस्ट सोडला तशेंच सगळ्या प्रकारचो कोयर उडयल्लो दिश्टी पडटा. हाका लागून नाल्याचें उदक काळें जाला अशें थळावे सांगता. तशेंच थळाव्यांक हाचो त्रास जाता. देखून थळावी पंचायत, सरकार तशेंच प्रदूषण नियंत्रण मंडळान हातूंत लक्ष घालून योग्य ती कारवाय करची अशी मागणी थळावे करतात. प्रदूषण नियंत्रणात हाडले ना जाल्यार उच्च न्यायालयात वतले अशें लोकांचें म्हणणें. हे विशीं आपूण कारवाय करतलो अशें सरपंच मधू खांडेपारकार हांणी सांगिल्ल्याचें कळटा. आमी म्हणटा कितें, तुमची फॅक्टरी जाय, सगळें जाय, लोकांक जॉब जाय, त्या बद्दल आमचें हें ना, हें उदक सोडूं नाका, कांयच आमची कंप्लेंट ना. पूण हें जर ते आयकना अशें जालें जाल्यार आमकां हायकोर्टान वचपाचें आनी पर्याय ना. प्लांटाचें तेंचें हें ना, पूण आमी आतां हितून बेतोडा आनी कुट्टी पंचायतीचो सपोर्ट आसतलो. आमचे तरी आसा. बेतोड्याचें कितें जाता, बेतोड्याचे लोकांचे सगळें वयर पडटा, तांकां हो नाल्याचो कांय इशूच येना. हो नाला स्टार्ट जातात तो आमकां कुट्टी पंचायतीक त्रास जाता. हो नाला आमचेच हितून वयता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. काँग्रेस आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या जाल्ल्या बसके उपरांत काँग्रेसीच्या हायकमांडान दिल्ल्या नव्या प्रस्तावाचेर विचार करून आयतारा निमाणो निर्णय घेतले अशें आरजीपीचे मुखेली मनोज परब हांणी सांगिल्लें. देखून काँग्रेस पक्षान दनपार मेरेन वाट पळयली. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा कडल्यान कसलोच प्रतिसाद मेळूंक ना अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर विरोधकांच्या आघाडीचेर सस्पेन्स अजून चालू आसा. युती जाता जायना ह्या गजाली मजगती युती विशींचो निमाणो निर्णय आयतारा जावपाचो आशिल्लो. काँग्रेसीच्या हायकमांडान नवो प्रस्ताव दिला आनी ह्या प्रस्तावाचेर विचार करून निमाणो निर्णय घेतले अशें आरजेपीचे मुखेली मनोज परब हांणी सांगिल्ले. जाल्यार युती विशीं सकारात्मक चर्चा जाल्या आनी युती विशीं निमाणो निर्णय आयतारा जातलो अशें काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी सांगिल्ले. मात दनपार जाली तरी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा कडल्यान कसलोच प्रतिसाद मेळूंक नाशिल्ल्याचें काँग्रेस पक्षाचें म्हणणें. देखून अलायन्सा विशीं परतून प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ओमकार हत्तीन तोरसे शेटयेवाडो वाठारांत धुमाकूळ घालपाक सुरवात केल्ली आसा. ह्या वाठारांतल्या बागायतीचे व्हडा प्रमाणांत लुकसाण केल्ले दिश्टी पडटा. रान खात्याक कागाळी करून लेगीत रान अधिकारी कांयच कारवाय करिनात म्हणून थळावे सांगतात. रान अधिकारी फकत ओमकार हत्ती शेतां बागायतीची नाशाडी करता ते पळयतात पूण कांयच हालचाली करिनात. हो प्रकार कितले तरी दीस म्हणून चलतलो असो प्रस्न थळावे उपरासपाक लागल्यात. तुमचे केन्ना ही लुकसाणी केली हत्ती? राती आणि आयज परत दनपारा येयले आमच्या शेजाऱ्याच्या सायटीन. ओके, तुमचे कितले उडयले कवाते? 3 कवाते उडयले. माथ्यार कळशे आनीर कळशे म्हणून करून सगळे शिबोर वयर काढले आणि आता त्यांनी साफ सोपयले. आम्ही आता कितें करपाचे येते? राती कितल्यांक आयल्लो तो? राती हांगा कितक्या येयलो तो आमकां खबर ना. कोणील्या फॉरेस्ट बी पळोवपाक लुकसाणी तुमची कितें जाल्या ती येऊ ना. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कांयच करूंक हेचेर एक्शन घेवना. येतात बसतात पळयतात. तेंका आमी सांगले तुम्ही फुडें आसून सुद्दां आमचे खातात ते पळयतात म्हणून सांगले. आमी कितें करपाचे? छत्तीसगडच्या जशपूर जिल्ह्यात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 5 इश्टांक आपताक मरण आयले जाल्यार गाडयेचो चुरो जाला. शेनवारा राती कडेन NH43 पत्रोली लागसार I-20 कार आनी मुखावयल्यान येवपी ट्रेलरान एकामेकाक मुखार धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडलो. छत्तीसगडच्या जशपूर जिल्ह्यात शेनवारा रातीकडेन भिरांकूळ अपघात जालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गाडी आनी ट्रेलराच्या जाल्ल्या भिरांकूळ धपक्यात 17 वर्सां पिरायेच्या भुरग्या सयत 5 जाणांक आगताक मरण आयले. ह्या अपघातात पुराय गाडयेचो चुरो जाला. मनोरा हांगच्या थळाव्या जात्रे उपरांत हो पंगड आपल्या गांव खटांगाक परतत आलो तेन्नाच हो अपघात घडलो. जात्रा सोंपतकच घरा वताना तांची गाडी बरीच वेगान रस्त्यार धांवताली खंय. वेगान वताना पत्रोली लागसार अचकीत गाडये मुखार ट्रेलर दिसलो तेन्ना गाडये वयलो ड्रायव्हराचो ताबो सुटलो आनी हो अपघात घडलो. हातूंत गाडयेंत आशिल्ले 5 इश्ट सोंपले. गाडयेचे स्थितीक लागून बचाव कार्य आव्हानात्मक आशिल्ले पूण निमाणे तरणाट्यांची मडी काडून पोस्टमॉर्टम करपा खातीर कम्युनिटी हेल्थ सेंटरात धाडली. हे विशीं पुलीस फुडलो तपास करतात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कारापूर वाठारांत मरण आयिल्ल्या वासंती सालेलकार हिच्या घरा कडल्यान ह्या मशाल मोर्चाक सुरवात जाली. 100 परस चड समाज वावुरप्यांनी ह्या मोर्चात वांटेकार जावन लायटीचो शॉक लागून मरण आयिल्ल्या वासंतीक न्याय मेळचो अशी मागणी करत वासंती हिचें मरण म्हळ्यार घातपात आसा असोय आरोप समाज वावुरप्यांनी केलो. पळयात. घरा कडल्यान
ती पोलीस स्टेशना पर्यंत एक रॅली काडटले. त्या रॅलीचें मेन इंटेन्शन कितें आसा तर ह्या गांवांत पसरलेली दहशत ही ह्या मशालींतल्यान आमी तांकां उजवाड दाखयतले आनी त्या ज्या पुलीस जे इन्क्वायरी करपाचे आसात त्या लोकांक आमी जाणून दितले की हेची प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावचें आनी हें जें कितें घडलां तिका न्याय मेळचो, तेगेले कुटुंबाक न्याय मेळचो आनी हेच्या फुडें अशा प्रकारची खंयचीच घडणूक घडपाक जायना हेच्या खातीर ह्या सरकाराक हें जाग घेवची हें मेन इंटेन्शन आशिल्लें. पावानो आमी आतां हांगासरच्या पोलीस स्टेशनार वतलेत पूण आमकां एक वायट दिसतात की ज्या बायलेन गेली 2017 पासून आपल्या जमनी खातीर प्रखर विरोध केलो आनी ती जमीन आपल्या फुडल्या कुटुंबा खातीर किंवा आपल्या फॅमिली उरपा खातीर तेणी लढो दिलो आनी तो एकाकी लढो दिलो. लोकांची सहानुभूती आशिल्ली तरी पण तिका जसो डायरेक्ट कोणी सपोर्ट केलो ना कित्याक हांगासर आशिल्लो एक दहशत किंवा हांगासर आशिल्लो एक प्रेशर ताका लागून तिगे कोण लागीं रावलो ना. शेवटी तिका जे कोण तिची जमीन खावपाक सोदताले त्या लोकांनी तिजो घात घेतलो. एक वायट म्हटल्यार तिणें वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी वेगवेगळ्या हितूंनी कंप्लेनी केल्यो की आपल्या जमनीचो इश्यू आसा, आपल्या जिवाक धोको आसात. सगळ्यात पयलीं तिच्या लास्टला तिच्या बांयक विश घातलें, तिका मारपाक प्रयत्न केलो. तिच्या पांयाची रोडान तिका मारली एकदां तर तिका तिचे सुर्याचे हल्ले करून तिका मारपाचो प्रयत्न केलो आनी शेवट पळय तिका शॉक लागून मारले अशें आमकां दिसता. तर एक वायट गोश्ट म्हटल्यार कितें ह्या गांवांत दुख्खद घटना आसात. तिणें आमदार सरकारी दरबारी आपली कंप्लेन्स पावयल्ली पण तिची कोणी दखल न घेतल्या मुळे तिचेर आज हो घात जाल्लो आसा. आनी म्हाका एक वायट दिसली, खिदाची गोश्ट दिसता की ती हांगासरलो जो आमदार स्थानीक आशिल्लो ती मनीस मेल्यात पूण तिका तिच्या शोक सुरू जावपाक दिवनासतना थंय तो आपलो प्रचार करतात. हें इतलें वायट आनी इतले क्रूर हे लोक जाल्या फक्त स्वार्था खातीर पेटिल्ले आसात हें अशें दिसून येता. ताका लागून हे जे राजकारणी आसात हे स्वताच्या स्वार्था खातीर लढटात. त्या खातीर आमच्या लोकांनी आतां आपलो गांव वाटोवपा खातीर एकत्रीत येवचें पडटलें. ह्यो जमनी ज्यो आसा आमच्यो त्यो बिल्डराच्या घशा घालपा खातीर हे पॉलिटिशियन आनी भाटकार मेळून हे षडयंत्र करतात आनी सामान्य शेतकऱ्यांचो आनी सामान्य मुणकारांचो हेजो बळी वयतात आनी हे बळी वचपा खातीर हे हांगासरले स्थानीक प्रशासन, स्थानीक आमदार आनी स्थानीक सरकार जबाबदार आसात. तर आज आमी एक मशाल मिरवणूक काडटात तेतूंतले आमी लोकांक दाखोवन दिवपाक सोदतात की हो जो काळोख पडलेलो आसा, ही दहशत आसात, ह्या दहशताक आमी नश्ट करून आपलो भुरग्यांचो फुडार जो फुडें बरो करपा खातीर आमी मशाल पेटयतले आनी हेच्या फुडें कोणाकूच आमी भिवची नात. आमचो गांव राखपा खातीर आमी सगळीं फुडें रावतलीं. दिल्लीवालो येवं जाल्यार तो दिल्लीवालो येवं आमी हेका विरोध करतलीं आनी आमचो गांव कसोच नश्ट जावपाक दिवचे ना, हांगली शेती नश्ट दिवपाक भाटां नश्ट जावपाक दिवचे नात आनी आमच्या भुरग्यां खातीर जमीन उरतले ह्या खातीर आयचे आमी संकल्प करतले आनी ह्या वासंतीच्या घरा पासून त्या पोलीस स्टेशना कडेन आमी वतले. इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा. गोमंतक टुडे हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.